सगळ्यांक मोबाईल दिसना मरे, तुमचो मोबाईल दिसना मरे. सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी हे महायुद्धाचो आयज 11वो दीस. 11व्या दिसा हंगर स्ट्रायकाक आमी जो चालू केल्लो तो आयज एक नवे दिशेन वयता, नव्या रुपान वयता. आनी जशें की तुमकां आमी सांगलेलें की ह्या हंगर स्ट्रायक तीव्र जातले, उग्र जातले आनी एग्रेसीव जातले. ताकाच लागून आयज आमी जो आमचो सरकार आहा, बीजेपीचो सरकार आहा, त्याच्या विरुद्ध जे आमी हे महायुद्ध स्टार्ट केला तेजो भाग म्हटल्यार आमी आयज हंगर स्ट्रायक आमी चिमलाची पंचायत हांगा कंटिन्यू करता. आयज आमकां अपेक्षा आसली की आमकां गांवचो सरपंच मेळटलो म्हणून आमी अचानक येयले. वयर बसलेले आमी डिसायड केले, आमच्या भितरूच आमी डिसायड केले की आयज आमी पंचायतीन या म्हणून. मात जशें की आमी कळोन येयला की सरपंच थंयसर ना म्हणून. आमी एक सांगूंक सोदता आनी एक हे व्हिडिओ माध्यमांतसून अपील करूंक सोदता की आयज पंचायतीन सरपंच ना म्हणून फाल्यां आमी महा प्रोटेस्ट, मेगा प्रोटेस्ट आनी हंगर स्ट्रायक सगळ्या गांवच्या लोकांक घेवन ह्या पंचायतीन करतले. आयज आमकां पळोवपाक जाय आसलें, आमकां ताका विचारपाक जाय आसलें थोडे क्वेश्चन्स आनी थोडे डिमांड्स आसा आमचे पंचायती कडेन आनी हे पंचायत मंडळा कडेन. जी ऑक्टोबराची ग्रामसभा आसा जी अजून कन्वेन करूंक ना आनी जी जानेवारीची ग्रामसभा आता जानेवारी आमी पावला तिवूय अजून कन्वेन करूंक ना. ताका लागून आमी डिमांड करता पंचायती कडेन की ग्रामसभा आहा ती ऑर्डिनरी बेगीन घेवची. आनी आमी हांगा आयज पंचायतीन बसलेले आसा. आनी दुसरो भाग म्हटल्यार जी पंचायत बॉडी फुडें मिटींग आसा त्या मिटिंगेकूय आमकां थोडे डिसिजन घेवपाक जाय. आमकां पळोवपाक जाय की पंचायत आमच्या वांगडा रावता काय ना. ते कित्याक हेज्या पयलीं पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फायल रिजेक्ट केल्ली. सो आतां पंचायत रायट आसा पंचायत ती कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते रिवोक करपाक. सो हे दोनूय मिटिंगेचेर आमचें लक्ष आसा. ताकाच एक नदरेन हाडपाक आनी हे आंदोलन फुडें व्हरपाक आयज पंचायतीन बसलेले आसा. अजून पर्यंत बीजेपीचो खंयचोच लिडर, मिनिस्टर, MLA, CM, ZP, पंचायतीचे सरपंच आनी बाकीचे चॅनलान आहा ते पंच मेंबर आमकां मेळपाक येवंक ना. म्हणून हे आतां आंदोलन तीव्र जातले. फाल्यां आनीक लोक आमी हांगसर हाडटले आनी आमकां हे पंचायती कडसून जाप जाय. जी गांवची पंचायत आहा ती गांवच्या वांगडा रावपाक जाय. एक स्टॅट्युटरी बॉडी, एक गांवची व्हडली इन्स्टिट्यूशन. तेणी सदां खंयच्या पार्टी कडेन रावप ना, गांव कडेन रावप अशी आमची डिमांड आसा. सो फर्स्ट डिमांड आमचो आहा की ग्रामसभा घेवपाची आनी सेकेंड आहा ती सेकेंड डिमांड आहा ती तेणी ग्रामसभेन डिस्कस जावन आनी जी फोर्टनायट बॉडी मिटींग आसा फुडल्या विकान ते मिटींगेन हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक करची. सो हो आमचो डिमांड आहा. सो हंगर स्ट्रायक आमचो चालूच उरतलो जर थोडे लोक आमकां पळयता जे अजून पावोंक ना हंगर स्ट्रायकाक जे आमकां डेली मेळटाले तेंच्यांनी वयर आमचे थोडे भरून बसलात. बट तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी जॉयन जावचें आनी आपलो रियोज दाखयचो. सो हांव मागता तुषारा कडेन तेणी हे डिस्कशन आहा तें जे हंगर स्ट्रायक आहा ते फुडें व्हरचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.